पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक भेटयली दिवाळीची परबी. दिवाळी मोग आणि एकचाराचो संदेश दिता राष्ट्रपतींनी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय आणि कारवारच्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या नौदळाच्या सैनिकां वांगडा मनयली दिवाळी. भारत आता संरक्षण मळाचेर जाला आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची गोंयकारांक दिवाळीची परबी. वोकल फॉर लोकलची भावना जागृत करपाचो मारलो उलो. नरकासुराच्या दहनात गोंयांत जालो दिवाळीचो आरंभ. अभ्यंगस्नान दिवाळी केली साजरी. श्रमधाम चळवळींतल्यान कोठंबे गांवांत बांदले 15 दिसां भितर घर. जानेवारी 2026 100 घरांचो बुन्यादी फातर बसयतले, मंत्री रमेश तवडकर हांणी म्हळां. आतां खबरो विस्तारान. आयज पुराय देशभर उजवाडाची परब दिवाळी व्हडा उमेदीन आनी व्हडा दबाज्यान मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समेस्त भारतीयांक तशेंच संवसारभर आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांक दिवाळीची परबी भेटयल्या. भारतांत दिवाळी ही एक मुखेल परब आनी ही परब मोग आनी एकचाराचो संदेश दिता. दिवाळी काळखाचेर उजवाड आनी अज्ञानाचेर ज्ञानाच्या जैताचें प्रतीक जावन आसा. तेचपरी अधर्माचेर धर्माच्या जैताचें प्रतीक लेगीत जावन आसा. ही परब मनयतना गरिबांक मजत करात आनी सैम राखात असो उलो राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत मारला. भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी देशवासियांक दिवाळीची परबी भेटयली. तशेंच उजवाडाची ही परब सगळ्यांच्या जिणेंत सुख समृद्धी आनी शांतताय हाडची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवाळीची परब ह्या वर्सा गोंय आनी कारवार दर्यादेगांचेर तैनात आशिल्ल्या INS विक्रांतांत भेट दिली आनी नौदळाच्या जवानां वांगडा दिवाळी मनयली. प्रधानमंत्र्यांच्या हजेरेन नौदळाचे जवान उत्साहीत जाल्ले. नौदळाच्या जवानांक प्रधानमंत्र्यांनी मिठाई दिवन भारतीय जवानांच्या अद्भुत शौर्याची तोखणाय केली. देशाचे वीर जवान म्हजे कुटुंब आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जवानांक संबोधित करतना सांगलें. हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है. मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं. आज आपके बीच आया. और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं. जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं. शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी. भारतीय नौदळ भारताच्या हिंद महासागरान भारताचो राखणदार कसो उबो आसा. ऑपरेशन सिंदुराच्या वेळार भारतीय नौदळान भारतीय सैन्य दळ आनी वायुदळा कडेन दाखयल्लो समन्वय तोखणाय करपासारको आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जवानांक संबोधित करतना सांगलें. नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी
घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय सैन्य दळ आत्मनिर्भर जावपाक लागला अशें सांगलें। पुराय संवसारांत भारत एक शस्त्र निर्यात करपी देश म्हणून उबो रावपाक लागला अशें तांणी मुखार सांगलें। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े, और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं, और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम धरती के किसी भी कोने में मानवीय मदद के लिए भी मौजूद रहते हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक आपदा के समय, विपत्ति के समय दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक दिवाळीची परबी भेटयली। दिवाळीच्या परबे निमतान वोकल फॉर लोकलची भावना जागृत करून स्वदेशी आपणावया आणि खऱ्या अर्थान गोंय स्वयंपूर्ण करूया असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांच्या संदेशांतल्यान मारला। समेस्त गोंयकारांक दिवाळी, लक्ष्मीपूजन, भाऊबीज आणि पाडवो हाज्यो खूप खूप शुभेच्छा। या सगळ्या सणाच्या निमित्तात वोकल फॉर लोकल ही कॅम्पेन याद दवरून स्थानिकांकडल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात खरेदी करचे। हे सगळे उत्सव तसे स्वयंपूर्णतेचे उत्सव आसा। दिवाळीतलो आकाशकंदील आसतलो, दिवाळीतली मिठाई आसतली, ही सगळी आमच्या स्वयंपूर्ण गोंयकारांकडल्यान तुम्ही सगळ्या जाणांनी घेवची हे तुमकां हांव आव्हान करता। या सणाच्या निमित्तात आमचे रिलेशन्स आमच्या सगळ्या लोकांकडे एक खूप लागचे जाता, खूप तेकोनचे जाता। हांव परत एकदा सगळ्यांकडल्यान हो उत्साहाचो क्षण सगळ्या जाणांनी आपल्या मदीं सेलिब्रेट करचो आणि या दिवाळीच्या निमित्तात स्वयंपूर्णतेचो नारो हो सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवचो। परत एकदा दिवाळीच्यो हुणहुणीत परबी। दिवाळीच्या पयल्या सांजेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक स्वदेशी वस्तू वापरपाचो उलो मारला। ह्या परबे निमतान 140 कोटी भारतीयांच्या मेहनतीचो, रचनात्मकतेचो आणि उपक्रमाचो उत्सव आमी मनोवया। भारतीय उत्पादनां विकती घेवया आणि गर्वान सांगूया हे स्वदेशी आसा असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमावेल्यान देशवासियांक मारलो। तांणी ह्या संदर्भात एक चलचित्र लेगीत प्रकाशित केला। घेवया ताचो एक नियाळ। मेरे साथ क्यों? आप अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली हर साल स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं। हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है। आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आप लोग का ध्यान किधर है? दिवाली का असली हीरो इधर है। Hey guys, I'm at Kavi's Men's Collection, पुरानी दिल्ली। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्याशाली कलेक्शन, टॉलीगंज, कोलकाता। दिवाली का त्योहार पूरे देश में नई खरीदारी का शुभ मुहूर्त लेकर आता है। तो इस बार जब आप दिवाली की खरीदारी करें तब स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप जो भी सामान ले मेड इन इंडिया को याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयर प्लग्स सब अपने देश के बेटे बेटियों के पसीने से बने हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले।
लोकल फॉर लोकल. घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत देशवासियांक दिवाळीची परबी भेटयल्या. सगळ्यांच्या बऱ्या भलायकेची आनी धनधान्या खातीर प्रभू श्रीरामा कडेन मागणी करता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळें. दिवाळीच्या परबे निमतान उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज अयोध्येच्या राम मंदिरांत वचून रामललाचें दर्शन घेतलें. तांणी ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाची भरभराट जावची आनी देश समृद्ध जावचो अशें मागणी मागले. इतल्या मजगतीं काल अयोध्येन श्रीरामाच्या अयोध्या आगमनाचो संकेत म्हूण शरयू न्हंयेच्या देगेर दिपोत्सव मनयलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी शरयू न्हंयची आरती करून दिपोत्सवाक आरंभ केलो. ह्या दिपोत्सवाच्या निमतान 2 नवे गिनीज संवसारीक विक्रम नोंद जाले. ह्या दिपोत्सवाच्या निमतान 26,17,215 पणट्यो एकाच वेळार शरयू न्हंयच्या देगेर पेटयल्यो. जाल्यार दुसरे वटेन शरयू न्हंयच्या आरते खातीर 2,128 लोकांनी एकाच वेळार वांटो घेवन संवसारीक विक्रम केलो. आयज पुराय गोंयभर सकाळी नरकासुराच्या दहनान दिवाळीचो आरंभ जालो. दिव्यांची ही परब आमकां वायटाचेर बऱ्याचे जैत आनी काळखाचेर उजवाडाचे जैत हो संदेश दिता. गोंयांत दिवाळीच्या पयल्या दिसा म्हळ्यारच नरक चतुर्दशी दिसा नरकासुराच्यो व्हड प्रतिमा उब्यो करतात. कांय सुवातांनी कृष्ण आनी नरकासूर प्रतिमांच्यो सर्ती लेगीत जाता. नरकासूर प्रतिमा तयार करप ही प्रथा गोंयांतूच आसा. हे नरकासूर तयार करपा खातीर सगळ्या पिरायेचे लोक उमेदीन वांटेकार जाता अशें पणजे महानगरपालिकेंतले एक नगरसेवक संतोष सुर्लकर हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. पणजेन आसा ही प्रथा. नरकासूर चड प्रथा आसा ही पणजेन आसा. बाकीच्या आमच्या गोंयांत आसा म्हणजे कमी प्रमाणे आहा. पणजेन आमच्या चड प्रमाणे पणजेन हा म्हणल्यार एक 70+ नरकासूर आसा. म्हाजे कडल्यान तुका कितली म्हायती आसा. 70+ टोटल पणजेन नरकासूर आसा. नरकासूर करपाक आमचे 2 वाड्यार नरकासूर. एक नरकासूर आमच्या देवस्थानात, दुसरो आमच्या वाड्यावयल्यान आसा. दोनूय नरकासूर आमी वाड्यावयले भुरगे मेळून आमचे सगळे आनी हितून आमकां नरकासुराक हात भरतात भुरग्यांचो आसता. आणि तसंच भुरग्यांचा हातभार जायना. हितून मेन जाता आमकां फायनान्शियल जाय. गोंयच्या लोकांक दिवाळीची शुभेच्छा. तशेंच आमचे पणजे तशें म्हणजे खास करून माझ्या वाड्याच्या लोकांक सांगतले वॉर्ड नंबर 23 आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. श्रमधाम कार्यावळी अंतर्गत आवेडे कोठंबी गांवांत 15 दिसां भितर आनंद प्रभुदेसाय हांचें घर उबारलें. गोंयचे सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी श्रमधाम ही चळवळ जी सुरवेक काणकोण मतदारसंघात सुरू जाल्ली. येता त्या जानेवारी 2026 100 घरांचो बुनयादी फातर बसयतले. ह्या 100 घरांच्या बांदकामा खातीर 100 श्रमधाम वावुरतले अशी घोशणा कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी केली. एक तर माझे काणकोण मनातले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते बाकी सगळे आसा न्ही त्या लोकांनी इतली म्हाका ताकद दिली आसा, इतली ताकद दिली आसा. राजकीय क्षेत्रांत स्थिर केलो म्हाका आणि स्थिर करतकच म्हाका दिसता लक्षात घालें. आनी ह्यो विशय आमी फक्त काणकोणाच्यान सुरवात केल्लो आनी आमी स्लोगन आमी ठरयलें की फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सां भितर काणकोणांतलो एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तो निराश हताश ज्याच्या तकलेचेर छप्पर ना त्या सगळ्या लोकांक आमी छप्पर दिवपाक जाय अशा प्रकारची घोषणा आमी केल्ली. आणि ती घोषणा आम्ही पुढे करत आसा. हळूहळू आम्ही पुढे वचत आसा.
ह्या सगळ्या फाटलो हेतू आसा गांवपण मनीसपण आमी परत एकदा रिएस्टाब्लिश करप जगोवप हो इतलोच मुद्दो आसा आनी ते आज तर आमी ठरले आसा गोवा भर जगोवपाचे आमी एक संकल्पना मांडटा ते तुमकांय आमी सांगतले जानेवारी उपरांत आमचो फेस्टिवल जाले उपरांत आसा न्ही आमी एक दिसाकच 100 घरांचे आमी फातर घालपाक सोदता दाद घालुया मरे तो आस मरे दाद आसले जालें म्हणजे दादा सारखे असे जर आमकां मनीस मेळत जायत न्ही आमकां व्हडली कठीण काय नव्हते आनी हांवें एक कल्पना आसा एक घरा फाटल्यान 100 व्हॉलंटियर्स आनी 10,000 व्हॉलंटियर एक दिसा एका टायमाचेर काम करता अशा प्रकारचो एक कन्सेप्ट आसा न्ही सो पण गोवा आजूय मनीसपण मेल्ली ना आजूय मनीसपण जिते आसा. मराठीवाडाक मोर्जी गांवांतल्या विलास शेटगांवकर हांणी टाकाऊंतल्यान टिकाऊ ही पद्दत वापरून आकाश दिवो तयार केलो. हो आकाश दिवो भाताच्या कणसा पासून आनी रानांतल्यान कांय वस्तू पासून तयार करपाक आपल्याक भावन प्रेरणा दिला अशें विलास शेटगांवकर हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. जी आहा न्हू हे सगळे रानांतले सामान आनी जे भात काडून जी कणसां रोवलेली ते हाडून टाका वचून टिकाऊ म्हणजे हेतून करून ती हांवें टिकाऊ केलेली आसा टाकलेले आसा ते टिकाऊ अशी हे करून आनी हेका करपाक म्हाका एक खुबशे दीस लागले हे करपाक. कशें सुचलें तुका करपाक हो आकाश दिवो असो? ना आकाश कंदील म्हाजो भाव व्हडलो करतालो न्हू सोनू कोको आर्ट तेच्या पासून मातशें इन्स्पिरेशन घेतलें आसलेलें करतले म्हणून हे आसलेले तेचेर हे जाले. आतां खंय स्पर्धेक बी आसतलो? स्पर्धेक व्हरतलो जे आसा तो म्हाजो तो दुसरो भाव न्हू तो सांगता तो व्हरता मी फकत तेच्या कडेन करून दिता. आनी काय केलें आनी एक नव ग्रहाची पायरी म्हणून आनी एक आकाश कंदील केलेलो तो घरा दवरला आहे. तुवें केला? नवग्रहाची पायरी मी नवग्रह करून परत ते म्हणजे आमचे कुंडली 12 घरां आसता ते 12 घराचे देव करून घरांत केलेले आसा. मांद्रेचे आमदार जी तारुलकार हांणी केरी गांवांत जनता दरबार आयोजीत केल्लो. ह्या जनता दरबारान नागरिकांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली. ह्या वेळार आमदार जी तारुलकार हांचे कडेन थळाव्या नागरिकांनी समस्या मांडल्यो आनी तांच्यो समस्या सरकारा कडेन पावयतले अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें. मोरजेच्या मर्डीवाडा हांगसर सत्पुरुष कल्चरल क्लबान दिवाळी निमतान नाल्ल फोडपाची सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीच्या उक्तावण मोरजेचे सरपंच विलास मोरजी, आदले उपसरपंच आनी दाडोबा देवस्थानाचे अध्यक्ष अमित शेटगांवकर हांचे हस्तुकी जाले. गांवांत खंयचीय कार्यावळ जाली जाल्यार ती एकवटान जाता अशें अमित शेटगांवकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आम्ही जर पळयता जर देवाक आमी दिता पळय पडटा तो वाडवणे म्हणटात. हो वाडोवप न्ही नारळाचे नारळ माळप म्हणजे आमी म्हणटात नारळ फोडणे. तर हो नारळ फोडण्याची अशी स्पर्धा एक मजा येता कोणा कडेन नारळ फोडटा त्यामुळे प्रत्येक जण वरासभर चिंतता की खंयच्या नारळाचो घट नारळ बरो नारळ आसतलो तो फुटचो ना आनी त्यामुळे ते सिलेक्ट करून ते घेवन येतात. त्यातल्या त्यात मागीर बरी कॉम्पिटिशन वयता. एकदा खूब वगत लागता एकदा पटकन फुटता पण जो कोण भितरलो बरो तज्ञ आसता भितर नाल्लाची हेका बरी खबर आसा तशें ते आपले म्हणटात की रामायणात सेतू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर.
विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। दिवाळीच्या परबे निमतान भारतीय रेल्वेन खासा तयारी केल्या। ह्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयतारा राती दिल्लीच्या आनंद विहार रेल्वे स्थानकाक भेट दिली। ह्या वेळार तांणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडेन उलोवप करून फुडल्या काळांत येवपी परबाच्या निमतान भारतीय रेल्वेन केल्ल्या तयारी विशीं चर्चा केली। ह्या परबांच्या निमतान खुबशे भारतीय नागरीक आपल्या मूळ गांवांत वतात। तांची गैरसोय जावची न्हय म्हूण भारतीय रेल्वेन 1200 खासा रेल्वे सुरू केल्यात अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। पैसेंजर गाड़ियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा चलाई है, 12,000 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई है इस बार, जिसका एक लाभ सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्यार जावपी मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमणो दीस। ह्या पयल्या पावंड्यार 18 जिल्ल्यांतल्या 121 सुवातां खातीर 6 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। ह्या पावंड्यार जावपी मतदाना खातीर 2496 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले। तातूंतल्या 887 उमेदवारी अर्ज रद्द जाल्यात। इतल्या मजगतीं बिहारांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर जावपी 122 सुवातांच्या मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दीस। ह्या 122 सुवातां खातीर 11 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। बिहारांतले निर्दलीय खासदार पप्पू यादव हांणी महागठबंधनात सुरू आशिल्लो तणाव योग्य न्हय अशें तांणी महागठबंधनात सुरू आशिल्ल्या सुवात वांटणेच्या मुद्द्याचेर वक्तव्य करतना सांगलें। बोलने की कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा जज के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर बाहर। ऐसे चलेगा क्या? तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। लोकजनशक्ती रामविलास पासवान पक्षाचे चिराग पासवान हांणी सुवात वांटपावेल्यान महागठबंधनात सुरू आशिल्ल्या बोवाळाचेर टिका केल्या। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी पयली सावन ह्या वेंचणुकेच्या सर्तींत नेटान मुखार वचत आसा आनी आतां महागठबंधनात सुरू आशिल्ल्या सुवात बोवाळाक लागून बऱ्या सुवातांचेर आमचें जैत सोंपें जाला अशें सांगलें। की कगार पर आ गया। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान, जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। भारतीय सैन्य दळान जैसलमेरच्या सीम वाठारांत पोंट्यो पेटोवन दिवाळी मनयली। सीम वाठारांत आमचे जवान आमची राखण करीत आशिल्ल्यान आमी हांगा आमच्यो परबो व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात। सीम सुरक्षेच्या जवानांनी जैसलमेरच्या भारत पाकिस्तान सीमेचेर फुगट्यो आनी फोग लावन दिवाळी मनयली। ह्या वेळार जवानांनी देवळांत वचून आरत केली। दिवाळेच्या निमतान भारतीय सैन्य दळान एक खासा व्हिडिओ प्रदर्शित केला। ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तांणी समेस्त जवानांक दिवाळेची परबी भेटयत सलाम केला। दिवाळीच्या निमतान सामाजिक माध्यम एक्साचेर भारतीय वायुदळान एक व्हिडिओ प्रदर्शित केला। या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तांणी देशवासियांक दिवाळीची परबी भेटयल्या।
बायलांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारताची उपांत्य फेरयेन पावपाचें सपन आतां अर्ध्यार उरलां. काल इंदोरान होळकर मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत इंग्लंडान भारताचे 4 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक भेटयली दिवाळेची परबी. दिवाळी, मोग आणि एकचाराचो संदेश दिता राष्ट्रपतींनी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय आणि कारवारच्या दर्यादेगेर आशिल्ल्या नौदळाच्या सैनिकां वांगडा मनयली दिवाळी. भारत आतां संरक्षण मळाचेर जाला आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची गोंयकारांक दिवाळेची परबी. वोकल फॉर लोकलची भावना जागृत करपाचो मारलो उलो. नरकासुराच्या दहनात गोंयांत जालो दिवाळेचो आरंभ. काट्टी फोडून अभ्यंग स्नान करून दिवाळी केली साजरी. श्रमधाम चळवळींतल्यान कोठंबे गांवांत बांदले 15 दिसां भितर घर. जानेवारी 2026 100 घरांचो बुनयादी फातर बसयतले मंत्री रमेश तवडकर हांणी म्हळें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचें एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Food has been known to be a cultural ambassador, bridging cultural divides, promoting social change, raising awareness for global issues like sustainability and food security, and encouraging sustainable practices. Food is a universal language. It can break down barriers, it can build connections between people from diverse backgrounds. Food can be a catalyst for positive social change. But food is also one of the greatest recorders of our history, individual and collective. Tapping into this superpower of food is an offering fresh off the Bloomsbury press. Titled Portuguese Colonial